विजीट लागला मला उत्तर मिळालं की आता किती घडना ते कळून गेले बाबा लाईट गेले 5 मिनिटांनी 10 मिनिटांनी अर्ध्या वरांनी 2 वरांनी कळून गेले म्हणजे लो प्रेस्टीज बेजार जाता आणि इलेक्ट्रिसिटी नावून पडटा म्हणतो कळ्ळें खरें म्हणल्यार तुमचें काम खूब बरें आसता रातची जर 3 लाईट गेली जाल्यार 3:30 ते तुमी कशी तरी दिता न्ही ते एफर्ट तुमचे आमी एप्रिशिएट करता तर फेल कित्याक जाता हेची विचारपूस करपाक आमी येयले म्हणजे कारण कितें असे असतात सर एक दिवसाचा गव्हर्नमेंट सोसूंक जायना 5-5 मिनिटांनी पीक 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 हाजो प्रॉब्लेम होच म्हजो वॉर्ड तुम्ही घरावता कितें सोदता एंटायर जाग्यार उपकरण फेल जाता म्हणटा हांव आमचेच उलयता आसतना आख्या म्हापशेचे सुद्दां हे जाता कित्याक करंट फेल तुमी आतां केन्ना समजा फिल्डराचेर काम करता आनी फूल डे तुमी शटडावन करता इट्स ओके जेन्युइन डिक्लेअर शकता ना डिक्लेअर त्या आमी सोचता कितें आसा तें आमी फॅमिलीक घेता आनी एक म्हयने वयता पण इतले करूनय करंट कित्याक फेल जाता वॉट इज द रिजन बिहायंड कोणाची कंप्लेन आहा अजून तरी माझे कडेन एकूय कंप्लेन ना कंप्लेनूच येवंक जाय ना पूण कितें आसा पळय जेन्ना फॉर एग्जाम्पल आतां तुमी राठोड एक खंयचो फिडर ट्रीप जालो आमी इमिजिएटली एनालायज करूंक शकता आनी एक म्हाका कळत जाल्यार हाका जाता कितें एकदां इमिजिएटली व्हीएच एकदां बंद करता लायट कित्याक लागून एक इमर्जन्सी कॉल येता कसले इमर्जन्सी कॉल येता कित्याक इलेक्ट्रिसिटी दी जेन्ना ते इमर्जन्सी कॉल येत कळचें ना कळ्ळें तुमकां न्ही ते एकदां इमर्जन्सी कॉल पळय आमच्या सबस्टेशनार ओव्हरलोड ना सबस्टेशनाची कॅपॅसिटी बरी आहा 4 पावर ट्रान्सफॉर्मर आहा कळ्ळें न्ही आनी 11 का 12 कितें फिडर आसा हे फिडर सगळ्याक स्प्रेड जाता पूण ओव्हरलोड खंयच्याच फिडराचेर ना रिजन कितें आसूंक शकता ओव्हरलोड ट्रीप जावंक शकता तो काय ना कितें पडलें जाल्यार ट्रीप जावंक शकता तें काय ना इमर्जन्सी जर कितें खंय लायन तुटली ना कोणाचें आनी कितें जालें जाल्यार बंद जावंक शकता पूण मेजर तूं उजो म्हाका लागलो म्हणून म्हाका एक हे ओके ओके पूण जर सायक्लोनाक जाल्लें दॅट इज अंडरस्टूड ते आमी संदेश नॅचरल आनी आमी रिस्टोर केला सप्लाय इवन ते दिसतं मायनर सायक्लोन कसो आयलो आणि पोटाकडे तुमची झाड आणि पोल पडलं तेव्हा सुद्धा सोचले पण त्याच्यात आणि अख्ख्या सुद्धा महाराष्ट्राने भारतात सुद्धा टेम्परेचर बरोच वाढला नॉर्मल टेम्परेचर असता त्याच्यापेक्षा 2 ते 3 डिग्री 4 डिग्री टेम्परेचर वाढला आणि हो टेम्परेचर वाढल्या उपरांत मनशाची सहनशक्ती कमी जाता त्रास जाता खंय वचून झाडापणा बसचो वाऱ्या वयचो घरान फॅन आसलो जाय एसी आसलो जाय भितर वचून बसचें अशें दिसता आनी चडशे लोक घरान एसी असल्या कारणान घरान फॅन असल्या कारणान फॅना पोंदा बसपाक प्रिफर करतात पण फॅना पोंदा बसून टीव्ही पळयता जाय तर पटकन मदींच लायट वयता आतां इतली लायट 5 मिनटांनी 10 मिनटांनी येतली 15 मिनटांनी अशें आमी समजता चड आमी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक फोन करता काही वेळा ते फोन एंगेज असतात किंवा ते काढून दवरतात जाल्यार देव जाणा पण रिप्लाय मेळना म्हणजे 5 मिनटांनी लायट येवपाची आसा आमी म्हणटा 15 मिनटांनी येवपाची आहा ती 2-3 वरां येयना आनी तेका लागून घरांतली जी मंडळी आसा ती बेजार जाता चड करून ल्हान भुरगीं आसतात तांकां ते असुभेय जाता कोण शीक जर आसा जाय किंवा कोणागेर प्रेग्नंट लेडी आसा जाय तांकां हें सगळें इतकें असह्य जाता जगणें मुश्कील जाता आनी खूब जाण म्हाजे कडेन कंप्लेन घेवन येयल्या तुमी कितें करतात पत्रकार जाय कितें करात बरें पूण हांवें म्हटलें इनिशिएटीव घेवया एकरात म्हापशेकार आमकां ताका म्हटलें मातशें आपयर कोण येता जाय काही लोक आमचे येयले खूब जाणां येयचे दिसताले पण टायम मेळना आसतलो परंतु जेन्युइन कंप्लेन सगळ्यांची आसा की लायट दिले काय ते सोसून आमी अशें म्हणटा लायटीचे डिपार्टमेंट आनी तेंचे लायटमॅन मन लावन काम करतात हांव तांकां ब्लेम करना तर ते काम करतात परंतु काही वेळा कितें जाता प्रॉपर आन्सर जें उत्तर तेंच्या कडसून मेळूंक जाय तें मेळना आनी लोक बेजार करतात तशें जावचें न्ही जाल्यार एका हेतून सुटावो करचो प्रश्न सोडोवचो म्हण आमी आज एक निवेदन घेवन हांगासरले प्रदीप नार्वेकर जे इन्चार्ज इंजिनियर आसात तांकां मेळ्ळे आनी आमचे अशें म्हापशेकारांची कंप्लेन आसा तो म्हणून लागलो अजब जालो तो म्हणून लागलो आपल्या कडेन म्हापशेकारांची केन्ना कंप्लेनूच येवंक ना हांगासर प्रॉब्लेम काय ना म्हणून
कंप्लेंट आहेत तुमच्यापर्यंत कंप्लेंट पावूंक ना पण लोक अनुभव घेतात तर सांगतात तुम्ही काम केलं त्यांनी आमकां वेलकम केलें त्यामुळे अशें आपल्याकडे कंप्लेंट येत जाल्यार तुमकां काम करूंक मेळटलें म्हणून आमच्याकडे मग कांयच कमी ना इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान कांयच कमी ना सगळे जाय ते आसा फिडर सुद्दां जाय तितले आसात आणि अशें आसतना लायट कशी वयता म्हापशेकारांचे सगळ्यांचो म्हाका फोन आयलो की आज तुवें येवचें आनी म्हापशेकारा खातीर उलोवचें कित्याक गेल्या 8 दिसांक तुमकां सगळ्यांक खबर आहा म्हापशेचो प्रश्न तो अर्द्या वरान लायट वचोंक वयताली जेन्ना एक नॅचरल कॅलेमिटी जसो कितें तुफान जसो तेजूस आयलो 10:30 उपरांत लायट नासली म्हणून आमी ती मान्य करता पण प्रिवियस 8 दीस जाले कंटिन्युअस लायट ट्रीप जाता आतां इतली गरमी आहा सोसूंक जायना लोकांची बुद्धी निदाना अर्द्या वरान तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली अर्द्या वरान लायट वयता ते आमी आयज एक निवेदन दिलें तो म्हणटा आपल्या कानार अजून पासून गजाल पावोकूच ना कंप्लेंट ना की म्हापशान आनी तुमकां जर खबर आसतली म्हापशाकारांक लायट वयता आमचं म्हणटा सगळें सारकें आसा म्हणटा हांवें म्हटलें सर तुमी जर तुमच्या ज्युनियर इंजिनियराक आफोन जावं नॉर्मनाक आफोन विचारलें ते तुमकां सारकें सांगतले पण ताणें तो फोन लायलो ताका फोन ना पण ताका खबर ना की म्हापशान प्रत्येक टायम लायट वयता म्हणून बट ही इज व्हेरी हॅपी की आमी आज आयले आपल्या कडेन एकूय कंप्लेंट ना म्हणटा म्हणजे अशें कितें आहा म्हापशेकारांक कळ सोंसपाची संवय जाल्या म्हणून कोण कंप्लेंट आज आमकां हेंच्यांनी उलो मारलो पण तूं येवचें म्हणून आज हांवें तांकां सांगलें की म्हापशेच्या लोकांक की सगळे आमचे राठवड सर आसा एकनाथ म्हापशेकर आसा सर आसा तांच्यांनी म्हाका आपयलें म्हणून आयज हांव तांकां फुडाकार दिवपाक कित्याक म्हापशेकाराचो प्रश्न हो म्हाजो प्रश्न हांव कसल्याय कामाक म्हापशेच्या प्रश्नाक फुडें आसलें आनी आज तेणें सांगलां आपूण इनिशिएटीव घेता विचारता कित्या खातीर पळय तें हे म्हणले 2 शब्द